दिवचल वाठारांतलो लामगांव हो जो भाग आसा तो पयलीं सावनूच रानटी जनावरां खातीर एक पोशक सैमीक अधिवास आसलो. जेन्ना हांगासर मिना खणीचो वेवसाय सुरू जालो त्या वेळार हांगासर जे आसपी वाघ बिबटे जे आसात आनी हेर रानटी जनावर आसात त्यांचो अधिवास आसा तो संकश्टग्रस्त जाल्लो आसा. आनी आयज परते एकदा ह्या वाठारांत बिबटे दिसपाक लागलेले आसा. ह्या वाठारांत बिबटे जे आसात त्यांचो वावर आसा आनी जेन्ना आमी मिना खणीचो वेवसाय करता तेन्ना तो त्यांच्या सैमीक अधिवासाक अरिश्टां निर्माण करचो ना हाची जतनाय जी आसा ती सगळ्या घटकांनी घेवपाक जाय. लामगांव ह्या गांवांत बिचोली तालुक्याच्या लामगांव ह्या गांवांत कितलेशेच दीस जाले आतां बिबटो भोंवता. गांवांत सकयल भोंवपाक लागला. तेन्ना मायनिंग वयर रातभर चलता. घड्या 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 मशिनरींचो आवाज खंयच्यान लायटी हे तेका लागून ते बिबटे बाबडे ते सकयल सरतात. तर रातच्या टायमार जेन्ना कोण असो वयता कसल्या आपल्या कामाक वयता जाल्यार तांकां हो भंय आसा. घरा भायर कोण कित्याक भायर सरलो जावं कोण कामा वयल्यान लेट पावता जाल्यार तेंचेर अटॅक केलो जाल्यार कोण जबाबदार. जंगलांची ज्या स्पिडीन नाशाडी जाता तेका लागून आयज हे बिबटे जावं खेती बिती भायर सरपाक लागल्या. जाल्यार खंय तरी म्हाका दिसता आयज सरकारान जावं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा तेंच्यांनी हेजेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. आनी बेगिनांतल्या बेगीन हेजेर म्हटल्यार जी अन्नाधुंदी चल्ल्या तेजेर एक खंय तरी नियंत्रण हाडून ह्या जंगली जनावरांक प्रोटेक्शन दिवपाची गरज आसा.